गोंय सरकाराच्यो चुको दाखोवपाचो कोणेय प्रयत्न केल्यार ताका पुलीस कादयेन घालपाचो प्रयत्न गोंय सरकारान चलयला। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान पत्रकार परिशद घेवन कोवीड केअर सेंटराक विरोध केल्ल्यान ताका आनी ताच्या वांगड्यांक वास्को पुलिसांनी अरेस्ट करून सोमारा सोडले। पुलिसांनी सोडटकच रोखडीच आमोणकरान परत पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। गोंय सरकाराक हिम्मत आसल्यार आतांय आपणाक अरेस्ट करचो अशी शिटकावणी संकल्प आमोणकरान दिल्या। जेन्ना सीएम आमच्या एअरपोर्टाचेर येयलो इनॉग्रेशन करपाक तेन्ना तेच्या वांगडा तुमी लोकांनी पळयला कितले मिनिस्टर आसलेले, आमदार आसले, कितलेशे लोक आसलेले वांगडा, तेंचेर कसलीच कारवाई जाल्लेली ना। स्थानीक आमदार मिलिंद नाईक जेन्ना बोगद्याचे सबस्टेशन इनॉग्रेशन करपाक गेलो तेन्ना तो सगळे आपल्या चमच्यांक घेवन गेलो, सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन गेलो, वांगडा घेवन गेलो, सगळ्या लोकांक घेवन गेलो, तेंचेरूय कसलीच कारवाई जाल्लेली ना। बाबू आसगांवकर इतल्या लोकांक घेवन तो कितें वाटपाक गेलो, थंयसर इतली गर्दी पडली, इतलो इश्यू जालो, तेजेर कसलोच एक्शन जाल्लेली ना। मागीर तो दयानंद सोपटे जावं, आख्खी तेंची मिनिस्ट्रीचे आमदार जावं, MLA जावं, मिनिस्टर जावं, हांगा सुद्दां कितलेशे स्थानीक आमदार कितलीशी प्रेस कॉन्फरन्सी घेता, कितलेशे लोकांक तो मेळटा, उलयता, ग्रुपांनी आसता, बट तेंचेर कोणाचेर एक्शन जायना। आयज खंय तरी आमचो आवाज दामपाक लागून आमी जे एक्टीव रोल प्ले करपाक लागलेले आसा, जे तेच्या लागून खंय तरी हे आमकां सप्रेस करपाक सोदता। आनी हांव आयज हे कोवीड-19 लोकांक जाता तितलो मदत करपाक, तांकां हेल्प करपाक लागून आयज हांव फिल्डार आसा। मिलिंद नायका भशेन लिपून घरान बसून रावलेलो ना, तो घरान बसून रावलेलो आसा लिपून, पण आमी घरान ना, आमी आयज फिल्डार आसा। कित्याक आमकां तो कितलो थांबोवपाक सोदलो जाल्यार आमी कशें थांबपाचें ना। वी आर अनस्टॉपेबल। तूं जितले तुजो पावर यूज करूंक शकता, आख्खी गव्हर्मेंट मिशनरी म्हाज्या फाटल्यान लाय, म्हाज्या टिमी फाटल्यान राव, आमी खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी परत बाउन्स बॅक जातले आनी तुका तुजो जागो आसा तो दाखयतलो। कित्याक आमी लोकांच्या समोर रियलिटी हाडटा आनी गव्हर्मेंटाचो हो डबल स्टँडर्ड आसा पळय, एक कायदो आमकां, एक कायदो दुसऱ्याक असले रूप करनाका। गव्हर्मेंट आसा म्हणटा तो सगळ्यांचो लोकांचो गव्हर्मेंट। आयज जी गव्हर्मेंट करता, आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हणून म्हाका काल अरेस्ट केला। आयज इतले कडेन आख्खे गोंयभर प्रेस कॉन्फरन्स सगळे जाण घेता। काल मिकी पशेकन घेतली प्रेस कॉन्फरन्स, 10-15 लोकांक घेवन घेतली नाही, तेजेर कसली एक्शन जावना। चर्चिल घेता, सगळे जाण घेता, आख्खे गोंयांत लोक इश्यूज फुडें हाडटा। गव्हर्मेंट खंयसर फेल जाता, बाबा जे हायलायट करूंक जाय, खंय रॉंग करता, हे लोकांचे कर्तव्य एज अ ऑपोजिशन म्हाजें काम हें करपाक, आनी हांव हें करपाक केन्नाच फाटीं सरपाना। हेज्या लागून हांव आयज चॅलेंज करता मिलिंद नायक आनी गव्हर्मेंटाकूय चॅलेंज करता, कित्याक सीएम आमचो होम मिनिस्टर ताकाय सांगपाक सोदता, तुमी कितल्यो म्हाका प्रेशरायज करा, कितलो तुमी म्हाका अशें अरेस्ट करपाचें करा। हांव हे लोकांक मुरमाकोच्या लोकांनी गोंयच्या जनतेक लागून कितलेदां अरेस्ट करपाक, आनी हांव परत सांगता तुमचे कडेन गट्स आसा, आयज परत म्हाका अरेस्ट करून दाखोवचो म्हणून। सरकारा विरोधान पत्रकार परिशद घेवप सुद्दां गुन्नो जाता अशें आयतारचे घडणुके वेल्यान दिसपाक लागला। वास्को पुलिशेन खंय संकल्प आमोणकराक आनी ताच्या वांगड्यांक सोशल डिस्टन्सिंग ना पाळप आनी पत्रकार परिशदेन जमाव करपाचो प्रयत्न केल्ल्यान अरेस्ट केल्ले। संकल्प आमोणकर आनी ताचे 6 जाण साथीदार, एक शंकर कोलजी, सचिन भगत, रशीद, समीर खान, सेबी आणि महेश हे 6 साथी जाणांनी म्हणून काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतले रुक्मिणी बिल्डिंग बायणा विथआउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग आणि कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा ती विशेट केली। त्या प्रमाणे तांकां अनलॉफुल असेंब्ली आणि कलेक्टराची ऑर्डर विशेट केली म्हणून ताचे बद्दल तांचे ऑफेन्स रजिस्टर केलो आणि सगळ्यांक राती अरेस्ट केले। ताच्या भायर बी शंकर कोलजी म्हणटा ताणें ताचेर हालीं एक मार्मागांव पुलिसांचेर एक केस रजिस्टर केली की ताणें हें जावपाचें गव्हर्मेंटाचेर नो आसली उतरांनी पब्लिसिटी घेतली, ताचेर ताका मार्मागांव पुलिसांचेर केस रजिस्टर केली आणि ताका तातूंत बी अरेस्ट केलो।